Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. Day 8. Hope. Mother Mary, strengthen our hope in God's promises. पवित्र खुर्साचे कुर्बेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. वेलांकणी सायबिणीक नोवेन. आमचे भोव मोगाळ वेलांकणी सायबिणी, तुका आमी भलायकेची आवय म्हूण वाचारता. तूं मिलाग्रींचो सागोर गे माई, तूं सोर्गींची राणी. आमचे राणये, आमी खालत्या काळजान तुजी काकळूत मागूंक तुज्या पांयांशी आयल्या. जायतीं पिडेवंतां तुजे विनवणेन बरीं जाल्यांत. जायत्यांक तुजे मोजोतीन बरी भलायकी फावो जाल्या. आमची खालती विनवणी आनी मागणी घेवन आमी तुजेशी आयल्या. सगळे पिडेंतली, कोश्टांतली आनी दुखांतली आमकां निवार. तुका देवान आपल्या पुताची आवय जावंक विंचून काडली. आमी तुजी खालतीं चाकरां तुका आमचें समर्पण करता. तुज्या पुताच्या पावलांनी चलूंक आमकां शिकय. आमी ह्या नोवेनांत मागता ते उपकार आमकां मेळोशे कर गे माई. ह्या वेळार तुजी गरज वेलंकणी सायबिणी मुखार दवर. भोव मोगाळ वेलंकणी सायबिणी, जेजू तुजो पूत तुज्या कुसव्यांत आसलो तेन्ना तुजें काळीज संतोशान भरलें. आमचो भावार्थ सर्गींच्या बापाचेर थीर कर आनी आमचें काळीज मोगान भर. ए दुखेस्तांचे बुजवणदारे, तुजे मोजोतीन मागलोलीं देणी आनी उपकार आमकां मेळोवन दी. आमेन. वेलांकणी सायबिणी, आमचे पासोत माग. नोमान मारे कुरपेन बरलोले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. वस्तोरयां भितर तूं सोदोयव आनी सोदोयव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारये देवाचे माई, आमा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारये कुरपेन बरलोले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. वस्तोरयां भितर तूं सोदोयव आनी सोदोयव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारये देवाचे माई, आमा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारये कुरपेन बरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. वस्तोरयां भितर तूं सोदोयव आनी सोदोयव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारये देवाचे माई, आमा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंत पावलून कोलोस्कारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, तुमच्या वायट चिंतना आनी खोट्या कर्तुबांक लागून एका वेळार देवा सोरशिल्लीं तुमी पयस आसल्यात, ताचीं दुस्मानां आसल्यात. पूण आतां देवान तुमकां आपल्या पुताच्या मरणा वरवीं आनी ताचे विनाशी कुडीन परतून आपले वेंगेंत घेतल्यान आनी आपणा म्हऱ्यांत तुमकां पवित्र, निश्कोळोंक आनी निरपराधी केल्यान. आतां तुमी भावार्थान थीर आनी घोट रावात. शुभ वर्तमान आयकून तुमकां मेळ्ळा त्या भरवाश्यांतलीं तुमी
कोडसरू नाकांत. हें शुभ वर्तमान सगळ्या मनशांक परगोट जाला आनी हांव पावलो ताचो सेवक. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. देव तरी म्हज्या आदाराक येता. तुज्या नांवाचे पोदवेन म्हाका निवार देवा. तुज्या बोळान म्हाका नीत करून दी. म्हजें मागणें आयक देवा. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां कानांत घे. जबाब. देव तरी म्हज्या आदाराक येता. देव तरी म्हज्या आदाराक येता. परमेस्वर म्हजो जीव सांबाळटा. खुशे मोनान तुका योद्न ओमतलो. तूं भोव कोनवाळो म्हूण तुका वाखाणतलो. जबाब. देव तरी म्हज्या आदाराक येता. उद्गार. Soy Vespora, soy Vespora, soy. सोमी म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बोगोर म्हजे वरवीं. Soy Vespora, soy Vespora, soy. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एका सोनवारा दिसा जेजू शेतांतल्यान वेता आसतना ताचे शीस कोणशोक तोडून आनी त्यो ताळतार मुड्डून खाताले. कांय फारिजेवांनी तांकां म्हळें, सोनवाराचें करून वचो तें काम तुमी कित्याक करतात? आनी जेजून जाप दिवन तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना? तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी ताच्या बरोबरच्यांक खावंक सोत्या नासली, पूण फकत यादनिकांनी खावंक येतालें. ते देवाक भेटयलोले उंडे तांणी खेले. हें तुमी वाचूंक ना? आनी ताणें तांकां म्हळें, तर मनशाचो पूत सोनवाराचोय धोनी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ भूक लागली. लूक 6:3. एके फिरगोजेची तोरणाटी नातालाच्या समोयार नातालाची खावड एकठांय करून रस्त्यार फुटपाथीचेर रावतल्यांक वांटूंक गेली. त्या लोकांच्या आनी भुरग्यांच्या मुखामोळार खुशालकाय पळोवन आपलीं काळजां संतोसलीं अशीं ती तोरणाटी उद्गारतालीं. शुभ वर्तमानांत आमी पळयता, जेजूच्या शिसांक भूक लागली तेन्ना कोणसां तोडून खावंक लागले, पूण फारिजेव रागार जाले, कित्याक तो दीस सोनवार आसलो. तेन्ना जेजून आदल्या कोरारान दाविदाक भूक लागली तेन्ना कितें केलें तें सांगून दिलें. भूक मनशाक असोक्त करता. भूक लागतोच वेळ घोडी पळयनासतना आमी कितें तरी खाता. संवसारांत कितलोसो लोक भुकेन जियेता ओ मरता. थोड्यांक दिसाक एक पासून जेवण फावो जायना. दुसरे वाटेन आमच्या घरांत जेवणाचो इबाड जाता. जेजून आपली शिकोण आयकोंक आयलोल्या लोकांचे चुरचुरे करून 5 उंडे आनी 2 मासल्यो वांटून तांकां दादोशी केली. आनी कांय इबाड जावंक दिवंक ना. आमच्या भुरग्यांक जेवणाचें म्हत्व सांगुया आनी गरजेवंता सोवें उदार जावंक तांकां शिकोवया. सर्गेंच्या बापा, आमच्या जिवाक जाय तितलेंच खावन आनी जेवणाचो इबाड जायना जावंक आमच्या घरच्यांक
आनी समुदायांत आमी सांगूंक आनी शिकोवण दिवंक तांकां तूं आमकां जाणवायेन भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.